जालें आसतलें. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या ह्या स्पेशल ब्रॉडकास्टा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. स्पेशल ब्रॉडकास्ट इतल्याच कारणा खातीर कारण विशय तसो आसा. विशय आसा आमचो आज खूब सादो. छत्रपती शिवाजी महाराज आनी गोंय. शिवाजी महाराजांनी गोंयचेर राज्य केलें काय कितें केलें जाल्यार कितलीं वर्सां केलें आनी ह्या विशयाक लागून जो वाद जाला इन्क्लुडींग काल राती उदयबाब भेंब्रे हांच्या घरा मुखार जी निदर्शनां जालीं ते सारकें काय कितें ह्या सगळ्या गजालींची आमी उलयतले. म्हजे कडेन दोनूच पॅनलिस्ट आसात. इतल्याच कारणा खातीर कारण दूध का दूध पानी का पानी म्हणून एक म्हण आहा ती अख्ख्या गोंया मुखार गोंयकारां मुखार जावची म्हणून. पयलीं आसात म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर जाणी शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचेर प्रचंड अभ्यास केला, नवीन नवीन गजाली सोदून काडल्यात. ते सचिनबाब मदगे. सचिनबाब वेलकम. आणि दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले एक नामनेच्या इतिहासाचे अभ्यासक जांकां हांव आमचे इन हावस सुद्दां म्हणपाक शकता ते आणि जे ह्या विशयाची सामाजीक दृश्टींतल्यान आणि इतिहासीक दृश्टींतल्यान दोनूय दृश्टींतल्यान विस्कटावणी करतले ते संजीवबाब सरदेसाय. सचिन हांव सुरवात तुजे कडच्यान करता इतल्याच कारणा खातीर. लेट अस स्टार्ट विथ दॅट बेजीक क्वेश्चन की जाचेर इतलो सगळो वाद चल्ला की शिवाजी महाराजांचे गोंयचेर राज्य आशिल्लें काय कितें आशिल्लें जाल्यार तें खंय आशिल्लें आनी कितले काळा खातीर आशिल्लें हाजे वयल्यान सुरवात करया. गोंयच्या आजच्या नव्या काबिजादीच्या आयचे 8 तालुके पयलींचे 7 तालुके हेज्यावर शिवाजी महाराजांचें राज्य आशिल्लें. ते खंय आशिल्ले ह्याचो सगळो संदर्भ पोर्तुगीज मराठी संबंध पिसुर्लेकरांच्या ह्या संदर्भ ग्रंथान आसा. बरं तो संदर्भ कसो आसा आनी खंय आसा हेजें हांव एक सांगता की 1663 सालान शिवाजी महाराजांनी हे जे पेडणे डिचोली सत्तरी जिखून घेतले त्या विशयी ह्या पोर्तुगीज मराठी संबंधान कितें बरयलां हे वाचता. मिर्झनपर्यंतचा कोकणचा प्रदेश काबीज करण्याचा शिवाजीचा विचार होता, परंतु तो तिकडे गेला नाही. ह्यावेळी कुडाळ, पेडणे, सत्तर, मनेरी, भतग्राम हा आदिलशहाचा मुलूक शिवाजीच्या सत्तेखाली आला. क्लिअर कट सारखे बरयला की शिवाजी महाराजांनी हो प्रदेश आदिलशहाकडल्यान जिखून घेतला. हो कायचा 1663 सालान. हे सारखे आसा. हेज्यान हे बरयलेले आसा हेज्यान पुकान. आणि त्याच्या उपरांत शिवाजी महाराजांनी फोंडा केन्ना जिंकून घेतला तेजे सुद्धा हेज्यान आसा. म्हणजे पयलींचे आता हे आसा फोली नंबर 50 आणि दुसरे आसा फोली नंबर 78. हेज्यान तारीख 16 मे 1675 सालान 16 मेच्या सुमारास शिवाजीने फोंडा किल्ला जिंकून घेतला. फोंडाचा किल्ला शिवाजीने घेतल्यामुळे मराठ्यांच्या अंमलाखाली अंत्रुज, अष्टागार, हेमाडबारसे, बाळी, चंद्रवाडी, काकोडे म्हणजेच आत्ताचे फोंडे, सांगे, केपे व काणकोण महाल हे आयचा ते धारबांदोडा सुद्धा येयला. हे महाल शिवाजी महाराजांच्या राज्याचा भाग बनले. इतलेच ना की ह्या महिन्यात शिवाजीने शिवेश्वर, अंकोला हे किल्ले घेतले. कडवार, कारवार त्याने ताब्यात घेतले. शिवाजीचा अंमल आता संपूर्ण विजापूर कोकणावर चालू झाला. काय अशा तऱ्हेचं शिवाजी महाराजांचे खंय राज्य असले, खंयच्या भागान असले हेजे सारखे क्लिअर कट पोर्तुगीज मराठी संबंध या ग्रंथान बरयलेले आसा. आणि हो कितले काळा खातीर वॉर रूल आशिल्लो बिफोर आय गो टू संजीव बाब?
सांगा सचिन बाब की कितली काळा खातीर हे राज्य आशिल्लें. शिवाजी महाराजांनी 1663 हो भाग घेतलो, 1675 हो भाग घेतलो. त्याच्या उपरांत संभाजी महाराजांच्या काळात सुद्धा हो शिवाजी त्यांच्याच ताब्यान उरलो. पुढे राजाराम महाराजांच्या काळात जेन्ना मोगलांचं जे औरंगजेबाचे आक्रमण येयले त्यावेळी राजाराम महाराज जिंजीक जाऊन रावले आणि राजाराम महाराजांनी हे जहागीर दिवपाचें धोरण सुरवात केली आणि फोंड्याचो भाग हो मोगलांनी जिखून घेतलो. तो शिवाजी महाराजांच्या कडल्यान जिखून घेतलो, त्या म्हणजे संभाजी महाराजांच्या सैन्या कडल्यान जिखून घेतलो. तर राजाराम महाराजांकडे त्यांना सौंद्याचे सौंदेकर तोपर्यंत सौंद्याक असले आणि कुडाळचे लखम सावंत यांनी राजाराम महाराजांकडे करार केलो आणि ह्या करारानुसार छत्रपतींचे जहागीरदार म्हणून हो सौंदेकरांकडे हो भाग येयलो. सौंदेकर आणि सावंतांनी हांगा मोगलांक धांवडून लायले आणि हो छत्रपतींचे जहागीरदार म्हणून 1695च्या उपरांत हे पेडणे डिचोली सत्तरी कुडाळसह सावंतवाडकर हे छत्रपतींचे जहागीरदार म्हणून आणि फोंड्यासह केपे काणकोण कारवार अंकोला सौंद्यासह हो सौंदेकर हो जहागीरदार म्हणून सुरू झालो. आणि सौंदेकरांचो जो करार झालेलो असा तो फोंड्यान सौंदेकरांकडे असलो. तो आता पुण्याच्या भारत इतिहास मंडळाच्या संग्रहालयान म्युझियमान तो लायलेलो असा ओरिजिनल. आणि पोर्तुगीज मराठी संबंधान सुद्धा म्हणजे सावंतवाडकरांचे आणि राजाराम महाराजांचे करार सौंदेकरांचे करार ह्याच्याविषयी सविस्तर माहिती येयलेली आसा. संजीव बाब म्हाका मुद्दाम तुमचे कडच्यान जाणून घेवपाक जाय ही जी माहिती सचिन बाबान दिली त्या माहिती कडेन तुमी कशी पळयतात आणि अशी जर माहिती आसा जाल्यार वाद कित्याक? हाजी दोन कारणां आसूंक शकता. एक म्हणजे हे जे पळय सगळे करार जाल्ले आसा आनी कितें कितें घडोवणुकी जाल्ल्यो आसा. कारण एक आमी लक्षांत दवरूंक जाय की हिस्ट्री म्हणटा ती इतिहास म्हणटा पळय तो ऑलरेडी कितें घडून गेल्लें आसा ताजे बद्दल बरयल्ले हे डॉक्युमेंट्स ते आज आमकां चेंज करूंक जायना. पूण हातूर एक मुद्दो येता हांगा की ही हिस्ट्री जी पळय बरयल्ली आसता तातूंत भितर दुसरे दुसरे वर्ड्स आसता आनी हे इंटरप्रिटेशन जेन्ना करतात लोक ते आपणाच्या आयडियोलॉजीनसून करतात, फ्रॉम अ पॉलिटिकल मोटिवेशन करतात. भितरसून आतां आमचे बरोबर सचिन बाब आसात ही तो मुद्दो घेवन तो सब्जेक्टिवली एकेडमिकली पळयता. पूण जेन्ना हे इश्यूज पब्लिकान जेन्ना पळय आमी उलयतात न्ही तेन्ना फुडें कोण बशिल्लो आसता ताजी आयडियोलॉजी कितें तें खबर ना. ताजे वयरसून कॉन्ट्रोवर्सी जाता कारण हिस्ट्री तांणी वाचिल्ली नासता, ते फक्त आयकतात आनी मागीर ताजेर आपणाचें जाय तें सांगून वेतात. कॉन्ट्रोवर्सीज बिगिन्स ड्यू टू नो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री. एक बिफोर आय गो टू सचिन बाब मेन जो मुद्दो आसा सद्याक जो वाद चालू आसा तातूंत दोन मुद्दे आयले हातूंत भितर आनी तो स्पश्टपणान उलोवप गरजेचें की तांणी सांगलें शिवाजी महाराजांचें राज्य अमके अमके काळा खातीर आशिल्लें अमके अमके तालुक्यांचेर आशिल्लें. तुमी ह्या इन्फॉर्मेशना कडेन कशें पळयतात? आनी दुसरी गजाल ताका लागून जो वाद मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट करतकीर सुरवात जाल्लो की गोंया भितर शिवशाही आशिल्ली म्हणून ह्या दोन्ही स्टेटमेंटा कडेन तुमी कशें पळयतात? हांव एकेडमिकली जर पळयत न्ही जाल्यार ताजी हांगा सत्ता आशिल्ली. आतां ती कितलो टायम आनी तो केन्नाच्यान टू कित पर्यंत हें इज अ डिफरंट थिंग. पूण आशिल्ली खरी आनी रेकॉर्डान वी फायंड दॅट पर्टिक्युलर डेटा ओवर देर. सो आय एम नॉट हांव अगेन्स्ट म्हणिना पूण ती आशिल्ली. पूण वेदर तो एडमिनिस्ट्रेट करतालो काय ताज्या वतीन दुसरे एडमिनिस्ट्रेट करताले दॅट इज अनदर इश्यू टू बी लुक्ड एट. सो दुसरो जो मुद्दो होच आयलो की शिवशाही आशिल्ली आनी ताका लागून मागीर ताचेर डिस्कशनूय चालू आसा की ताका लागून गोंयांतली देवळां साल्वार जालीं, ताका लागून गोंयाक हिंदू धर्म साल्वार जालो. हो एक जो डिस्कशनाचो मुद्दो आसा सचिन बाब ताजेर तुमी कितें सांगतात? पहिली हांव एक येता की संजीव बाबाचो मुद्दो तो क्लियर करता. एकेडमिकली हे म्हणतात तांणी सांगलां की शिवाजी महाराजांचे अधिकारी कोण आशिल्ले ह्याचे सुद्धा आमच्याकडे सगळे रेफरन्स आसा. शिवशाही पोर्तुगीज कागदपत्र जे सशम देसायांचे आसा. तर फोंड्याचो शिवाजी महाराजांचो सुभेदार धर्माजी नागनाथ आसा, डिचोलीचो नरसो काळो आसा आणि अजूनही दुसरे आसा. आणि हे कसे न्याय दिता हे सगळे आसा.
आणि अजून एक पहिलं ॲज अ उरलेलो एक क्लिअर करता की हांव छत्रपती राजाराम महाराजांपर्यंत येयला. हे सौंदेकारांकडे जागीर उरली आणि ती पुढे 1755 सालान हे म्हत्वाची ती गजाल घडलेली की सौंदेकारान कितें करार केलेलो आणि हेजे केलेलो की 25,000 रुपया दर वर्सा त्यांनी छत्रपतींकडे दिवंक जाय ह्या जागिरीच्या बदल्यान. ते त्यांनी दिवंक ना आणि ती खूप वर्सां उरलेले. त्या खातीर फोंडा महाल हो छत्रपतींच्या आणि त्यांचे म्हणजे जे पंतप्रधान यांच्या आज्ञेन सौंदेकारांनी तो परत पेशव्यांकडे दिलो. आणि त्यावेळेस 28 जून 1755 ती व्हडली लढाई झाली आणि थंय गव्हर्नर मारलो गेलो. आणि 1755 ते 1763 ह्या पर्यंत फोंडा महाल हो मराठ्यांकडे उरलेलो आणि तो मे 1763 वर्सान पोर्तुगीजांनी फोंडा महाल हो सौंदेकारा कडल्यान जिखून घेवन ना, तो मराठा म्हणजे पेशव्यांच्या सैन्याकडल्यान जिखून घेतलो. इथपर्यंत क्लिअर कट इथपर्यंत तुम्ही म्हणतात की मराठ्यांची राजवट हाचो संदर्भ मेळटा. हा आणि ते पुढे सुद्धा खुबशा गजाली आसात. 1780-85 सावंतवाडकारांचो राज्य कशें घेतला हे घेतला आणि ते सगळ्या गोष्टी आसात. आता तुमचा प्रश्न असा की हे म्हणतात की शिवशाही कशी आशिल्ली ह्याचे सगळे प्रश्न आसात. कारण संजीव बाबान एक बरो मुद्दो काढलो की द चॉईस ऑफ वर्ड्स खूप फावटी एक तर क्लॅरिटी दितात किंवा कन्फ्युजन करतात. सो थंयच्यान हो विषय सुरू जालो न्ही म्हणून हांव म्हणटा की बाबा चॉईस ऑफ वर्ड्सांचेर येता. हांव इतिहास संशोधक, माझे इतिहास कितें सांगता, डॉक्युमेंट्स कितें सांगतात, खंयच्या बुकान कितें रेफरन्स आसा हांव हे सांगता. आता शिवाजी महाराज आणि त्यांचे धार्मिक धोरण ह्या विशयावर हे उलयता की बार्देस स्वारी आसा. बार्देस स्वारीन शिवाजी महाराजांनीच्या ते 2 कारणां खातीर जाली म्हणून सांगतात की एक तर त्या देसायांच्या कारणा खातीर आणि गव्हर्नर तुझो सावीन सेंती असलो त्याने हुकूम काढलेलो की 2 महिन्याच्या भितर हांगा बार्देशान उरलेल्या हिंदूंनी एक धर्मांतर तरी करपाचें नाजाल्यार वचपाचें. तर त्याच्यावर कितें 6 का 7 हजार बार्देशान हिंदू उरलेले ते उरिल्ले त्यांनी त्यातल्या अर्ध्या हिंदूंनी कन्वर्ट केला आणि ह्याच हेज्यान पार्श्वभूमीवर शिवाजी महाराजांची स्वारी झालेली आसा. आता ह्या स्वारीच्या हेज्यान पोर्तुगीजांनी थोडे बरयले, पोर्तुगीजांचे रेफरन्स असतात, इंग्रजांचे रेफरन्स असतात, डचांचे रेफरन्स असतात. ह्या हेज्यान सगळ्या हेज्या जर पळयत जाल्यार एक कितें आसा, इतिहास हो एक पजलाचो खेळ असता. ही पजलाचे कुडके एकत्र करून थोडे ते आम्ही एक चित्र तयार करतो. वेगवेगळ्या लोकांनी त्या काळात बरयल्ल्यो वेगवेगळ्यो गजाली सगळ्यांनी क्रॉस चेकिंग ही इतिहासान खूप महत्वाची असता. कितें असता की खुबश्या अशा गजाली असता इतिहासान की ज्या राजवटीक ज्याचो पराभव झालेलो असता किंवा कितें अपमान कितें झालेलो असता तेज्या नोंदी आसनात. म्हणजे शाहिस्ते खानाचे एक हे आसा की शाहिस्ते खान तो डायरी बरयतालो तेजे करून नोंदी आसात काय. त्या सगळे पुण्यान तो येयलो केन्ना सगळे आसा. पण जेन्ना शिवाजी महाराजांनी छापो मारलो आणि तेजी बोटां तोडली त्योच तितल्यो ना. त्या हेज्यान ज्या फारसी हेज्यान नाच त्यो, कित्याक ते शाहिस्ते खानाचो पराभव जालो, ताका मार बसलो, ते तितले ना. कोण आपल्या पराभवाची डायरी बरोवन दवरना. हा एक ते. आणि शिवाजी महाराजांनी ह्या बार्देशान जे कितें केलेलें आसा तेज्या हेजो एक सर्वात की त्या टायमाच्या इंग्रजांनी जी नोंद केलेली आसा की शिवाजी महाराजांनी ही जी स्वारी केलेली आसा ही गव्हर्नर ज्या हिंदूंच्या हुकमा विरुद्ध शिवाजी महाराजांनी क्रुद्ध होऊन रागान ही पोर्तुगीजांविरुद्ध स्वारी केलेली आसा. आणि हो हुकूम गव्हर्नरनी तो फाटल्यान घेतलो म्हणून इंग्रज बरयतात. आणि पोर्तुगीज कितें बरयतात की आमी शिवाजी महाराजांचो पराभव केलो काय, त्यांनी बायका भुरगीं आमकां 1 रुपया न दिता आसतना ती परत केली काय. आणि ते सगळे जर सारखे जर पळयत जाल्यार पोर्तुगीजांक शिवाजी महाराजांनी चांगली बुद्ध शिकयलेली आसात. धर्म आणि राजकारणा खातीर हे सारखे तुम्ही म्हणटा एक वर्जन जे मेळटा ते पोर्तुगीजांच्या नोंदी भितर मेळटा आणि एक वर्जन जे आसा ते ब्रिटिशांच्या नोंदी भितर मेळटा. समकालीन मेळटा. संजीव बाब तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? कारण हो जो आतां विशय सुरू जाता तातूंत भितर एक गजाल इतिहास आसा, इतिहासांतल्यो नोंदी आसात आनी राजकारणय आसा. सो हो जो मुद्दो येता धर्मांतराचो आनी ह्यो ज्यो नोंदी सचिन बाब सांगता त्या दोन्ही गजाली कडेन तुमी न्यूट्रली कशें पळयतात? इंग्लिशीन एक म्हण आसा, अंटील द लायन लर्न्स हाऊ टू रायट हीज ओन स्टोरी द हंटर वील ऑलवेज बी द हिरो. तर
ही जी पळय हिस्ट्री बरयल्ली आसता ती जे कोण कॉन्करर असतात तेच बरयतात. इट इज नॉट अ क्वेश्चन की तेन्ना सेक्युलर बिक्युलर हे वर्ड ना. करेक्ट. हांव जिखलो आनी हांवें हें केलें. विजयगाथा बरयली. विजयगाथा जाली. हांव इनफॅक्ट हांव आनी एक स्मॉल एड करूंक सोदतां. तर सचिन बाबान म्हणिल्लें तशें की बरयता आसतना पोर्तुगीज एक बरयतात आनी इंग्लीश एक बरयतात. एक्चुअली थंय घडलां तिसरेंच आसत. बट जे सप्तकोटेश्वराचें देवूळ बांदलें म्हणटात तेन्ना एक असो विचार थंय म्हणटात की शिवाजीन तें बांदलें कित्याक तें ओल्ड गोवाक लागीं आशिल्लें आनी ओल्ड गोवाक लागीं आशिल्लें म्हणून ताणें आपणाचे मनीस थंय भितर ऑलरेडी धाडिल्ले की थंयसून तें एक हेडक्वॉर्टर करून ताजेर एटॅक करप काय ना हो एक मुद्दो आशिल्लो. आनी दुसरें म्हणजे तो भटग्रामान आयला आनी ताका महादेवाक ताका बजूंक जाय आशिल्लें म्हणून तो थंय गेलो. हें दुसरें एक वर्शन आसा. सो हें जे कोण पळयतात लोक जे कोण पळयतात कोण आयकतात इंटरप्रिटेशनाचेर आसता पूण एक्चुअल भितर मुद्दो कितें आसता इज ओन्ली थ्रू एकाडेमिक्स. ओन्ली थ्रू एकाडेमिक्स. हे हाजेर दोन पळोवप ना. कारण सचिन बाबान आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो एक काडिल्लो की हिस्ट्रीचो जो इव्हेंट घडटा तो फक्त थंय घडना. तो तलवार घेवन येवन झगडना. तर ते तलवार ताणें काडली कित्याक कितें जालें वॉट क्रोनॉलॉजी आसता. ताका खूब इंटरलिंकींग पळय जे इव्हेंट्स आसतात क्रोनॉलॉजी आसता. क्रोनॉलॉजी जो पर्यंत ती जो कोण उलयता कॉन्वर्सेशन करता आनी ह्या डिबेटीन भाग घेता जो पर्यंत ताका ह्यो बाकीच्यो खबर ना तो पर्यंत इट रिमेन्स सीमित. ना जाल्यार ताका कॉन्ट्रोवर्सीज एड जाता मसालो एड जाता म्हणटात आमी ताका. ते मागीर हिस्ट्री कमी आनी स्टोरी चड जाता. स्टोरी चड जाता. हय. तिसरो मुद्दो जो आसा तुम्ही सप्तकोटेश्वराचो उल्लेख केलो म्हणून देवळांच्या संबंधीचो मुद्दो सचिन बा. देवळां शिवाजी महाराजांच्या राजवटीक लागून साल्वार जाली हें जें विधान आसा हें कितलें खरें कितलें फट. शिवाजी महाराजांनी एक तर सप्तकोटेश्वर मंदिराचे पुनर्निर्माण केले हे सारकें सत्य आसा. तेज्यावर तो शिलालेख आसा की शिवराज्याज्ञा देवालयस्य प्रारंभा काय. आणि खरं तर 17व्या शेंकड्यान आता सप्तकोटेश्वराचेच पुनर्निर्माण शिवाजी महाराजांनी कित्याक केला हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. आणि तेजे आतां जे संजीव बाबान सांगलें की जायते आमी तेजें विश्लेशण करूं शकता. एक आता शिवाजी महाराजांचो जर कार्याचो सगळो जर परिणाम जर पळयत जाल्यार न्ही तो पूर्ण भारत वर्षावर जालेलो आसा. आणि सगळ्यात व्हडलो तो परिणाम तो दिसता तो आमच्या गोंयच्या हेज्यावर दिसता. आता देवळां साल्वार जाली हे कितले हे ह्या हेज्यान एक आता की आता सप्तकोटेश्वराचं पुनर्निर्माण केले. शिवाजी महाराजांनी परत दक्षिणेन काही देवळांच्या मस्जिद झालेल्या त्याचे परत ती देवळ हे केली. आणि शिवाजी महाराजांचा ह्या कार्याचो इफेक्ट खरो पडला तो पुढच्या 100 वर्सां. म्हणजे कवी भूषणान जे म्हटला की काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद वस्ती अगर शिवाजी न होते तो सबकी सुन्नत होती. आणि रामदास स्वामींनी कितें म्हटलेलें आसा. परत जे शिवभारतकार परमानंदांनी त्यांनी कितें म्हटलेलें आसा. ह्या सगळ्या हेज्यावर कळटा की शिवाजी महाराजां खातीर हे सगळे भारतीय धर्म संस्कृतीचें रक्षण जालां. आणि 18व्या शेंकड्यान कित्याक जाला हेजे फुडें एक सांगता की आता तुम्ही आमी एक सांगता की महाकालेश्वर उज्जैन काय त्याचं गोंयचं कितें कनेक्शन आहा तेही सांगता काय. महाकालेश्वर उज्जैन हे आता खूब व्हडलें आता ते तीर्थक्षेत्र जाला हे. परंतु खरी खबर आसा की त्यातले शिवलिंग आसा त्या देवळान 300 वर्सां नसले. ते थंयच्या तीर्थान दवरलेले. जेन्ना उत्तरेन मराठ्यांनी हे राज्य जिंकून घेतले आणि उत्तरेत तो राणोजी शिंद्यांनी वांगडा त्या टायमार राणोजी शिंद्यांचो दिवान कारभारी असलो रामचंद्र मल्हार सुकटणकर. हो ओरिजिनल माशेलांतलो गोंयकार काय. रामचंद्र मल्हार सुकटणकर आणि राणोजी शिंद्यांनी ह्या उज्जैनच्या महाकालेश्वराचे जीर्णोद्धार केलो. ते परत शिवलिंग ते जाग्यावर स्थापन केला. अहिल्यादेवी होळकरांनी आयचे काशी विश्वनाथाचे मंदिर बांधला. आयज जे अस्तित्वात असलेले मंदिर असा लागी लागी 100 वर्सां हिंदूंचे काशी विश्वेश्वर हो अस्तित्वात नसलो. हे औरंगजेबानी मोडल्या उपरांत ते अहिल्यादेवी होळकरांनी बांधला. मथुरेचे आयचे जे कृष्णाचे मंदिर त्या मस्जिदीच्या आवारान आसा ते पण अहिल्यादेवी होळकरांनी बांधलेले आसा.
पेशव्यांनी खूबशीं मंदिरां परत ही मस्जिद नाशिकचो त्र्यंबकेश्वर लक्ष्मीनारायण मंदिर ही मस्जिद झालेली असतात, ही परत मंदिरं केलेली असतात. हो जो मुद्दा या सगळ्याचो परिणाम कितें आसा की हे सगळे हिंदवी स्वराज्य जे शिवाजी महाराजांनी सुरवात केली ताजो इम्पॅक्ट फुडलीं 100 वर्सां जाली आणि आता गोंयच्या हेज्यावरय येता. हय, आता गोंयच्या हेज्यान आयचे जे कवळ्याचे मंदिर आसा, मंगेशी आसात, ह्याचे जी सगळी आमच्या गोवा आर्काइव्जान ते सगळे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स आसात. नारोराम मंत्री रेगे व शाहू छत्रपतीचो मंत्री काय रामचंद्र मल्हार सुकटणकर, जिवबादादा केरकर, लखबादादा लाड ह्या सगळ्या मंडळींनी ही फोंड्या महालातली आयची ही म्हत्वाची देवळां आसात तांकां दान धर्म करून ती व्हडल्या दबाज्यान बांदलेली आसा. ओके, ह्या खातीर शिवाजी महाराजां खातीर ही देवळां उरली हे आमी म्हणू शकता. या संजीव बाब, डू यू एग्री विथ दॅट? एग्री करचें पडटा. आज जर आमी पळयत की पोर्तुगीजांनी फक्त 3 तालुकास घेतिल्ले. तिसवाडी ज्या जाग्याचेर ते 450 वर्सां उरले, बार्देस आनी सालसेत जाचो मुर्मुगांव भाग आशिल्लो तो तांणी 1543 घेतलो, म्हणजे 33 वर्सां मागीर. आनी हे तांचे कडेन ऑलमोस्ट अबाउट 278 म्हणजे ऑलमोस्ट 280 वर्सां तांचे कडेन उरलो. ह्या 3 तालुक्यांनी देवळां मोडली ताजो जर आमी इतिहास पळयत जाल्यार तो ऑलमोस्ट 280च्या वयर देवळां तांणी मोडून उडयली अशें मेळटा. पूण मागीर तांकां नव्यो काबिजादी मेळ्ळ्यो, न्यू कॉन्क्वेस्ट, म्हणजे काणकोण, सांगे, केपें, सगळे सगळे बी धरून. तातूंत जर पळयत जाल्यार हो देवळां मोडपाचो इफेक्ट आयलो ना. आनी हो वॉज आफ्टर द इफेक्ट ऑफ शिवाजी कमिंग ओवर हियर. सो एक डेफिनेटली स्कूल ऑफ थॉट आसा की बिकॉज शिवाजी आयलो म्हणून तांणी धसको घेवन देवळां मोडपाची बंद केली आनी हें प्रोलिफरेशन ऑफ रिलिजन पळय आशिल्लें तें करपाचें बंद केलें. तर म्हाका तरी अशें दिसता की हो एक मेजर मुद्दो जाका लागून पोर्तुगीज नव्या काबिजादीन ही देवळां मोडप बिडप घेवन गेले ना. आनी आय वूड एग्री टू दॅट येस इट डीड हॅव अ इफेक्ट ऑन पोर्चुगीज. या एक जो मुद्दो आसा तो काल इन्सिडंट घडलो संजीव बाब ताजो, पयलीं तुमचे म्हऱ्या येता मागीर सचिन बाबा म्हऱ्या वता. आनी तो मुद्दो म्हळ्यार रातीन वचून जी उदयबाब भेंब्रे हांच्या घरा मुखार निदर्शनां जालीं, थंय जो वाद जालो त्या गजालीचो. आतां हो इतिहास जालो. आज आमी 2 इतिहासाचे अभ्यासक घेवन हांगा बसल्यात. आमी इतले मुद्देसूदपणान सारके विशयाचे चर्चा करतात, कोण कोणा कडेन वाद घालना. मागीर काल जें घडलें तें पळयतकीर एक इतिहासाचे अभ्यासक म्हणून, गोंयकार म्हणून तुमकां कितें दिसलें? हांव इतिहासाच्या बाबतींत जर उलयत न्ही जाल्यार इतिहास म्हणटा तो जेन्ना आपूण एसिम्युलेट करता, आपूण एक्सेप्ट करता एक भितरलो हे भाग, तो कसो आसता. इट कॅन बी अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट कॅन बी आयडियोलॉजिकल, ऑर इट कॅन बी एज एन एकेडमिशियन. हे 3 भाग जे आसा यू कॅन एक्सेप्ट दॅट. फाल्यां एकेडमिशनान एक जो पळय मुद्दो आपणें एक्सेप्ट केल्लो आसता तो करेक्ट न्ही नाल्यार करेक्ट हाजेर दुसऱ्यांनी वचून झगडप इज नॉट करेक्ट. काल कितें घडलें इज समथींग दॅट शूड नॉट हॅव हॅपन्ड. एक आयडियोलॉजिकल जर एक मुद्दो घेवन दुसऱ्यान कितें करचें आनी दुसऱ्यान कितें करचें न्ही हें जर वचून थंय कोणाक सांग हो मुद्दो इज एब्सोल्युटली नॉट रायट. दीस इज नॉट द गोवन वे ऑफ डुईंग थिंग्स. आतां कालच्याच मुद्द्याचेर जर उलोवप जाल्यार एक आयडियोलॉजिकल बेस्ड ग्रूप एका गोंयकारागेर वेता जाणें आपणाचो मुद्दो प्रश्न फुडें दवरला. ताणें काय तो अशें लिपोवन दवरूंक ना आनी कितें एका खंय लिपून म्हणूंक ना, ताणें ओपनली हो मुद्दो हे केला. तर ताका दिसाचो वचून मेळून ताजे कडेन बसून आज आमी डिबेट करता तशें हो मुद्दो कित्याक घालो ना. रातच्या 10 वचून काळखान रावन आवाज वाडोवन घरा कडेन खबर आसा ताज्या तो जाणट्या वयाचो, त्या घरा कडेन बायलो आसा, हो हें इतलें खबर आसा. हे कांय लोक आनी खंयसून भायरसून येवंक ना, दे आर नॉट इम्पोर्टेड. आमचेच गोंयकारांक खबर आसा. तर ह्या अशें वचून घालप हाजेर हें म्हाका तरी दिसता की हें खंयच्याच एका ग्रुपाक नाल्यार खंयच्याच इंडिविज्युअलाक सोबना. दीस इज नॉट रायट. should not have happened. Yeah, should not have happened.
सचिन बाब तुम्ही या गजाली कडेन कशें पळयतात? मुद्दे आसत घडये वेळ चुकलो. हांव संजीव बाबांनी सांगलां ते खरंच ताका मानता की हे अशा तरेनच जावंक जाय आसलें. पूण एक आसता क्रिया आनी प्रतिक्रिया. हेजोय आसता की सर्वसामान्य लोकांक की आपल्या हेजो जो प्रतिक्रिया जाता की घडये उदय बाबान जे काही उतरां वापरल्या की ती विकृत आसा काय, आणि ज्या तरेन शिवाजी महाराजांनी यांच्या विशयी काहीशा गजाली म्हणजे त्यांनी बायला भुरग्यांच्या हेज्यावरचे कशें हे केला की ज्या तरेन त्यांनी खरं तर जो इतिहास तसो ना आणि बुकांचे हे गेला, तर कशें आसता की आमी सर्व कॉमन लोकांचो प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी असता काय, त्या म्हणून तो तसो रिॲक्ट जाता. रिॲक्ट जावपाची हे खरंच तेजी चुकलेली आसूं येता, पूण त्यांच्या भावनाय समजून घेवंक जाय आणि याची जतनाय घेवंक जाय. खरं तर हो इतिहास गोंयचोच इतिहास आसा, हो तो नाकारून तो न्हयकारून आमी कितें करता, गोंयचोच एक व्हडलो दायज शिवाजी महाराज गोवा आणि सामाजीक राजकीय हाचो तो तोच आमी एक वगडायता अशें दिसता. आनी कोणाचे एक ते प्रतिक्रिया अशेंय आसूं शकता आणि अशेंय आसूं शकता. हांव इतल्याचें थांबता कारण म्हजो वेळ सोंपला म्हणून. हे डिबेट हांव एका डिबेटाचेर थांबचो ना, तेंय सांगता. आमी आनीकय करया. सचिन बाब आसतले आमचे बरोबर, संजीव बाब आसतले. कारण इतिहास हो फॅक्च्युअली लोकां मुखार पावपा जाय. आमकां जाय तसो इतिहास आमी सांगतले किंवा आमकां जाय त्यो गजाली आमी लिपयतले अशी इतिहास आसपाक शकना. संजीव बाबान बरें सांगलें, कांय फावटी इतिहासांतले कांय संदर्भ घेवन आयडियोलॉजिकल पीच जाता किंवा कांय फावटी पॉलिटिकल पीच जाता. ही पीच इन आयसोलेशन त्या ग्रूप घडये करत, कारण तांकां तातूंतल्यान कितें तरी राजकीय फायदो घेवपाचो आसता किंवा आयडियोलॉजिकल फायदो घेवपाचो आसता. एक सामान्य गोंयकार म्हणून, आनी आमी गोंयकार सुशिक्षीत, आमी इतिहासाचो पुरायपणान फॅक्च्युअली आढावो घेवप गरजेचो. मागीर आमी आमचें मत थारावपाक जाता. वी शूड नॉट रिलिटिगेट हिस्ट्री, बिकॉज रिलिटिगेशन ऑफ हिस्ट्री डजंट टेक अस एनीवेअर. एट द सेम टायम आमी नवीन नवीन संदर्भ सोदून काडपाक जाय, नवीन नवीन गजाली सोदून काडपाक जाय. जशें सचिन बाबान सुंदर सांगलें की पोर्तुगीजांनी एक गजाल बरयल्या आनी ब्रिटिशांनी त्याच काळाक त्याच इन्सिडंटाची एक वेगळी तुगेली संदर्भ बरोवन दवरला. सो ह्यो सगळ्यो गजाली सोदून काडपाक जाय. हे वेगळे वेगळे संदर्भ एकठांय करून आमच्या भुंयेचो इतिहास कितें, आमच्या भुंयेर ज्यो गजाली घडल्यो त्यो कश्यो घडल्यो, कित्याक घडल्यो आनी कित्याक घडये घडल्यो नात, हें जर आमी सारकें समजून घेतलें जाल्यार एक गोंयकार म्हणून आमचें एक जें दायज आसा, एक गोंयकार म्हणून आमची एक अस्मिता आसा आनी एक गोंयकार म्हणून आमचो एक स्वभाव आसा, त्या स्वभावा कडेन प्रतारणा जावची ना, ती जावची न्ही. आनी ह्याचें भान सगळ्यांनी दवरचें इतलेंच मागता आनी थांबता. आनीकय अशी कार्यावळी करया, अशें सत्य अशे संदर्भ आमी तुमचे मुखार हाडत रावतले. आयची खातीर इतलेंच. सचिन बाब, संजीव बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.